करता तुम्ही सकाळ सकाळ पुढे वारो कसं सुटला पळय किती करता आम्ही किती करता बघा आधी पळय डान्स कर बघ गुड मॉर्निंग गाईज आय नो हे बाय फ्रान्सिस बीन रेडी झाला आणि बाय त्याका वचपाक दिला कशे ऐका गुड मॉर्निंग बाबा गुड मॉर्निंग करा सगळ्या गुड मॉर्निंग कर त्याका क्लीन करपाक जाय पुसपाक जाय त्याका पुसून अजून सो ते तेलू लायला सगळे तेलू माझ्या तेल लायला ते लागले फ्रान्सिस रेडी झाला मम्मीक डॉक्टराक वचोन वचोन काय मम्मीक डॉक्टराक व्हरता नॉर्मल रुटीन चॅकअपा खातीर आनी हे कितें बाय पळय कशें वचोन दिना पूण ताका कळटा फ्रान्सिस जेन्ना रेडी जाता पळय कपडे घालतना ताका वचोंक दिना हां हां त्या सॉंग म्हणटा हां कितें जालें चला चला मस्ती करता आनी मम्मी रेडी जालाय पळय मम्मी रेडी जावन बसलाय पळय फ्रान्सिसा खातीर रेडी जाले हांगा आनी आई हांगा आसा ही पळय आणि बायकूय वरा आं बाय वचोंक चिंततात मगे बाय येवंक सोदता पूण बायचें कितें मागीर कशें करतलें रडत जाल्यार कितें खातलें हां कितें करतलें ते म्हणटले डाडू कडेन डाडूकूच धर म्हणटले गाडी चलोवपाक दिवचें ना न्हू रे हां ओ टाटा डाडा वयता मरे तूं टाटा तर टाटा कर तो वयता जाल्यार दादा जेवणा वयता जाल्यार टाटा कर हय ना रे आमी डान्सीचे मूडान आसा पळय पळय हातूच काड खंय हां कसला रे आता ताच्या माच्यान शिकयला न्हू अशें ना ना हात काड खंय ताका अशें धर खंय हात अशें दवरून ताका असं धरून द्या ना दी हात पळय दी ताका पळय हात दी कशें करता असं पळय धरून द्या ना ना ताका हात हे कर खंय पळय पळय आं माझी किती करता पळय 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 हां अशें ना सांग म्हण तू म्हण मरे म्हण मरे बाबा चला चला लेट जातला ना लांगा सो चला आम्ही चा पिवना म्हणजे आम्ही आईने ब्रेकफास्ट करना सो ते फ्रेंड्सांनी मम्मीने चा पिली ते वयता लेट जातला हांगा फ्रेंड्स पावस येता भायर सरच्या टायमार वचपाक हे खूप आसलें दिसांनी एक फूल येयला हां हांव केन्ना ते रावतालो केन्ना येतालो म्हणून म्हणजे अरे रे जाताले मरे खूब हांवें ट्रीम केल्लो न्हू चड लॉंग जालो म्हणून ट्रीम केलो आतां येयला हां तेजे ओके ओके खुबशे ब्रांचेस येयला आनी हो फर्स्ट फूल हांगा आदीचे हे येयला कितें? कसले रे ते कितें रे तें हे रे बॉटलेन घातलेले ते ना ना आमी खाताले ते तूं हाडलेलो लिची 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 ओके ना रे हय लिची खरें हय ते कोणान घातलेले तर आदीन आदीन घातलेले लिचीचे बियो घातलेलो आनी थंय मिरसांग घाला अरे देवा ते 2 झाड जाला सामके लिची जातले अनंत हे सकल लागले चल चल चला 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 तुम्ही चला बाय बाय करा रे टाटा करा रे दाडाक टाटा कर माझ्या रे हे पाय आता कितें करूंक सोदता कितें करता पळय हांगा असं मस्ती करता ये बाय ह्या एकूच बॉटलीक बाय बी आता की मेटलची हेची न्हू आनी ती हांव पडली बिडली की आवाज येता असो ह्यो आवाज येता आनी हांगा ते पळय अशें वयर चडटा अशें धरता आनी जंप करता म्हणून हे बॉटलीक हांगा दवरला डाडाची बॉटल म्हणून ते जाणा ते सो ताका खबर आहा डाडाची बॉटल म्हटल्यार की ते भियाता आनी ती मातशी एक दोन जाल्यार ती म्हणजे जमनीर पडले आनी ते आवाज येयलो ते भियाता म्हणून आतां ते हाडून हांगा दवरला की ते वयर चडटा जंप मारता इन केस बोन बीन बेश्टें कितें जालें बिलें दुखलें बिकलें जाल्यार बेश्टें त्रास न्हू ते खातीर हांवें ताका थंय बॉटल दवरला म्हणजे जंप करता न्हू बाबा वयर चडटा चड चड वयर पळय आं चड वयर चड मरे वयर चड वयर चड चडचें ना पळय वयर चडटालो मरे तूं हांगा चड मरे कितें आहा वयर डाडाची बॉटल खंय आसा रे बाबा ओ डाडाची बॉटल खंय बॉटल रे डाडाची बॉटल रे डाडाची खंय आसा रे ही बाय बॉटल डाडाची दाखय बॉटल खंय डाडाची बॉटल रे
सो हांवें तांणी चिंतलेलें कित्याक ना काल गालमो घेतलेलो बारीकसो तो हे तो करतले म्हणून कितें ते स्पेशल कितें रेसिपी करता रेसिपी म्हणजे बेश्टे करता खावपाक तांचे म्हाका म्हणटालो तेचा आवय ओडना रे बाबा तें ओडना ते ओडना कशें ओडना एक ऑलरेडी सोडला म्हणजे धाकट्यान आतां हे ओडटा खंय आव बाबा तशें ओडना सगळ्यांना तूं बॅड गर्ल म्हणटाले मस्ती म्हणटाले तूं मस्ती म्हणटाले मस्ती बाय आतां न्हू मातशें सगळें अंडरस्टँड जाता हेका कितें सांगता कितें करता न्हू आतां कळटा तेका ए ओडना रे बॉटल एक सांगू दादाच्या दादा बॉटल बॉटल यो हांगा यो बॉटल हांगा यो ए बाय पळय ओडटा ए बॉटल येता बॉटलीक खबर ना कित्याक भियाता ते कितें करता रे बा दादाक टायम ना तुटा जाल्यार हाडूंक सारकें तेका ते जेमेंग येयला आनी आतां न्हाणोवपाक हांवें फोन केल्लो येता म्हणून मम्मी बीन येयली बायच्या हांवें जेवण न्हू पळय निवळ दवरला की बाय उठले की सोमते रडटले म्हणून आतां उठचे जाले ते आनी पळय फ्रेंड्सांनी मम्मी येयली मम्मीन सोमते चेंज केलें येवन टॅबलेटी बीन कितें दिला टॅबलेटीच दिला मरे काय सिरप बीन टॅबलेटीच न्हू नॉर्मल सो सद्या एमटी स्टमकाचेर कितें सांगलें आसता येयलें की आनी मागीर जेवण मरे टॅबलेटीच बीन दिला खूब कितें आहा सद्या प्रेशर ओके प्रेशराचे असतात ते मातशे आनी त्यो सारक्यो घेवपाक जाय टॅबलेटी आं विसरनासतना सो सगळ्या तिका आतां टॅबलेटी दिता आनी परत फाल्यां कितें आहा न्हू टेस्ट करपाक लायला न्हू ब्लड टेस्ट नॉर्मल तिका ब्लड टेस्ट करूंक लायला सगळें चॅकअप करून घेवया म्हटलें बेश्टें फाल्यां वयतलो मरे तूं सकाळची कितल्या एमटी पोटान ताका युरीन टेस्ट आहा आनी ब्लड टेस्ट आहा फाल्यां ओके मागीर मंडे रिपोर्ट येयली की मागीर फुडलें हां सो हांवें कडी केली प्रॉन्साची आनी बेगीन थोड्योश्यो व्हडलेल्यो फसल्यो त्यो फ्राय करपाक घातला त्यो हांगा सायड बाय सायड आसा आनी हांगा वता सद्या कितें करतलें पळय तें तुमकां दाखयता तेज्या पयलीं स्टफिंगाचें दाखयता कितें कांय घेवना सिंपल आहा गालमो सुद्दां सुटलो म्हजो हांगा हांवें पळय अशें बारीक न्हू चॉप करून घेतलो ऑनियन सो म्हाका स्टफिंगाक जाय म्हणून अशेंच टॅमॅटो एक घेतला तेवूय अशें बारीकूच कट केला आनी थोडी कोथमीर ग्रीन चिली बीन कांय घेवना केव मिरची पावडर मातसो गरम मसालो मातसो तळशीतले घालता तेन्ना सो मिरची घालना त्या ग्रीन चिली स्कीप केल्या म्हणजे तिखट लागतलें म्हणून सो हे पयलीं फास्ट स्टफिंग रेडी करून घेता आनी मागीर पळोवया स्टफ करून केन्ना करपाचें तें कित्यान स्टफ करतलें तें दाखयता एक सेकेंड आं काडटा फ्रिजानूच आहा ही पळय पडवळ ही हाडलेली फ्रेंड्सान कितले हाडले तशीच आहा हे पळय हेजें हितून स्टफिंग करूंक जाय हितून भितर कितें आहा पळय तेजें ते सीड्स बीन सगळें काडपाक जाय हे पळय आई वयता खंय आई रेडी जाली पळय आई टाटा कर आई टाटा आई टाटा एक टाटा कर टाटा खंय बाय टाटा करताय पळय घे तुका टाटा म्हणजे चुप पावडर बीन गो लायला पळय नाणो घे न्हाणोन जालें की तेका लावंकूच दिनासले भाभीक कशें जाला लायला पळय आतां आई रेडी जाला म्हणून आई कडेन वचोंक सोदता सेकंड बाबा सेकंड दिले टाटा टाटा चल वयता आई वयता तूं चल चल आई चल चल आई चल चल आई चल आई चल मरे टाटा वा टाटा आई वयता चल वच तूं चल या चल आई वच आई आपयता चल आतां येता येवपाक रेडी ते वयता भायर कोणाच्या वांगडा वयता तेंच्या वांगडा येवपाक रेडी ते भाभी न्हाणोवपाक गेल्ली पळय तिवूय वयताली तेका तिका वचोंक दिनाले रडटाले आनी आतां आई कोण वयता पळय तेंच्या वांगडा वचोंक रेडी ते आं आं कितें गो आई वयता चल आई व्हरता खंय चल चल आई वयता टाटा ना आई वच ना गे चल आई रेडी जालें चल बरें चल वयता मगे चल बाबू चल टाटा माझं बाबू माझं आले बाय बसून खेळटा आनी बायक आतां बरयता हांव स्वीट पोटेटो बॉयल केला तो बरयता आतां सांजच्या टायमार आनी न्हिदना हे आतां बेबी आतां मस्ती जाला पावडर पळय सगळो कसो लावन दिनासलें पुसून बीन सारकें दिवना कसो लागला पळय हांगा बसून खेळटा आतां मत्ती जाला मत्ती बाबा तो मत्ती बेबी आमची आनी एक्चुली हांवें न्हू गालमो करतलें म्हणून स्टफिंगाचें तें हें करतलें म्हणून केल्लेलें पूण टायम गावना सो टायम गावता तेन्ना करता मागीर सो आतां हांव करता डिनरची तयारी म्हणजे दनपारां करपाचें आसल्या म्हणजे म्हाका टायमूच गावना बायक मागीर ना आमी तशेंच जेवली रेफो फ्राय केल्ले आनी सुंगटाचे कडेन
सो मागीर कितें जालें बायक न्हालेलें बाय न्हिदलें बीन बायन येवन न्हावन न्हाण्यान बीन मातशें न्हिदलेलें मातशें न्हिदलें 10-15 मिनटां मागीर म्हाका त्या टायमार करूंक गावना सो उठलें तें रावूंक ना आई गेली बेगिनाच आनी मम्मी मागीर न्हिदलेली फ्रांसिसूय गेल्लो फ्रेंडाच्या वांगडा गेलो आजून येवना तो आनी एकटें म्हणजे ताका पळोवपाक लागून म्हाका हें करपाक गावना आतां शंकर येयला म्हणून आतां हांव खंय दनपारां न्हू हांवें जस्ट पळय हें करतलो म्हणून चिंतलेलें हें आतां धुवन घेतलां हांवें आनी पळय दनपारां हांवें फकत हें कांदो टमाट बीन तळसून दवरलें आनी हितून कांयच घालना हितून आतां हांव हळदी पावडर घालता मिरची पावडर मातसो गरम मसाला बीन घालता आनी हे स्टफींग रेडी करून दवरता आनी गालमो फ्रिजांतलो काडून हायस जाल्लो तो सगळो धुवन बीन क्लीन करून दवरलो रेडी सो आतां परत सारको धुवन रेडी करून दवरला सो चड जातलो स्टफींग म्हणून हांवें कितें केलें म्हाका दिसलें चड जातलो असो सो पळय हांवें असो घेवन दवरला हो क्लीन करून सो करून करता आतां थोडोसो हांवें दवरलेलो बेश्टो मागीर चड जातलें म्हणून तें सो चलो हें करून घेता एका न्हू हें पडवल फ्रांसिसाक हें लायक खबर ना म्हणटा पडवल म्हणटा पूण पडवल म्हाका खबर ना हे कसलें पडवल काय आनी कितें सो हेजे भितर सीड्स कशें आसता सगळें ते कट करून काडटा हेजे पडवलां ती लांब कशी आसता न्ही ही देशी परवड कितें म्हणटा खबर ना पळया सो हे क्लीन करून घेता पयलो क्लीन म्हणजे एका अशें हाफ एका कट करता आनी तितलें सगळें काडूंक कशें गावता पळयता चलो सो स्टफिंगाक हांवें घालता आतां हळदी पावडर मातसो मिरची पावडर मिक्स करून घेता परत सो तेजेच वांगडा हे सगळें घालता गालमो तितून मिक्स सो गालमो बरो तो पर्यंत तळसून घेता जावन वता तो सगळो बरो मिक्स करून घेता मिकू येयला दिसता उलो करता दार बंद आहा दिसता तशेंच करता तें कोण गो ओके यो पयला न्हू आमचें मिकू कितलें स्मार्ट दार बंद आसल्यार सुद्दां उलो करता भितर येवपाक सो आपुणूच उलो करता येता हांव हांगा किचनान आसल्या म्हणून आवाज येयलो की हांगाच हें जाता लागीं पडटा न्हू उलो मारता मोठ्यान दार ओपन कर म्हणून सो हे हांगासर म्हाजी सिस्टर सो मातसो तितून हांव मातसो मारता एका गरम मसाला टेम्परेचर मातशें स्प्रिंकल करता बेश्टो म्हणजे सेजवान घालता थोडेशें म्हणजे टेस्टीक मातशें बरें जावंक जाय म्हणून जावन दिसांनी मातशें सॉल्ट मारता मातशें सॉल्ट घालता हांव बरें मिक्स करून घेता तसो कवर करून घेता मातशें बरें हें जावन तें फ्रावन्सचे बारीक गालमो बरो हें जावन कूक जावन फायनली मागीर लास्ट कोथंबीर घालतलें अशें आहा तें हितून भितर सो हितूंतलें म्हाका सगळें भितरलें काडूंक जाय सीड्स कशें आहा ते भितर की म्हाका हे स्टफींग घालपाक जाय हितून स्टफींग म्हाजें रेडी जाता हांगासर सो हितूंतलें वन बाय वन मातशें सगळें न्हू काडून घेता सो म्हाका अशें तरेन न्हू सगळें एक एक करून काडूंक जाय सगळें हितूंतलें सॉफ्ट आसता हितूंतलें रोखडें घालता नायफान भितर घालता पळय अशें सीड्स कशें कितें आसता भितर सीड्स आनी अशें बेश्टें तें सगळें काडून घेतलें हांवें सो सगळें जें काडून घेता तें आहा तितल्यांचें सो चल मागीर मेळटा तेका म्हाका आतां शूट करूंक तें काडपाक जायना मॅनेज जायना सो तुमकां तें एकूच हांवें न्हू अशें दाखयलां चलो करया सगळें स्टफींग पावतलें काय खबर ना थोडोच घेतलो की चड जायत म्हणून पण जर काडीत जाल्यार सगळें भितरलें चड मोठें आहा भितर सो असं पळोवया फ्रांसीस येयला आनी फ्रांसीस म्हाका आतां हेल्प करता हें करपाक कटिंग न्हू हें करपाक इससे पहले चाची क्या बोल रही थी मत दिखाओ करके ये नहीं है करके बोल रही थी ना रे सगळें हांगा रे हें दाखयता हे आतां स्टफींग करा आतां कितलें पावतलें तें खबर ना फ्रांसीस म्हणटा आनीक सगळें करया म्हणून करूया मरे जातलं इल्ले इल्ले घाल इल्लेले घाल खंय हां पळया सांग आयका पावतलें रे खूब जातलें तें घालता भितर आनी आतां कवर करचें पडटलें म्हाका टूथपीक लावन हांवें सारकें लायनींग दवरलें हांवें सगळें मिक्सअप केलें खंयचे लाय जाता तेजे कवर पळय उलटे फुलटे गेले फ्रांसान उलटे पडली ते खंयचे लाय आनी टूथपीक घालून जातलें कितें जावचें ना कवर करतले अरे देवा आनी ना रे ते सारकें आं जाता रे तेजेच कवर न्हू दिसताय आनी जाता हां चालेल चालेल राव राव ना तेजेच रे ते केस बरोबर आहे ना. न्हू ते अरे सुंगटांचे रे हां ते सुंगटांचे ते हो न्ही म्हाका येयलो म्हाका डिस्टर्ब करपाक आं टूथपीक लायता आतां हेका आमी लास्ट टायम शॉपिंग खंयचे केल्ले आमी हेजे स्क्विड्साचे ते डिफरंट आसले हां. गालम्याचे नासले ते मोठे बारीक सुंगटांचे ते आमी हाडलेली पळय ती ते एक्चुअली स्टफींग तिथे तेजेर करूंक जाय हय बारीक माणसेवल्यो सुंगटां गावता पळय माणसेचे सुंगटां आता मानशेर या तर जिजू सुंगटां हाड रे मातसो पप्पा रे बरी घट आसता मरे हांव तुपू ते सुंगटाचे एक्चुअली बरो लागता टूथपीकूच दिसना कोणी खावं जाल्यार जालें एक स्टफींग मागीर डायरेक्टली फ्राय करता ते दाखयता एक काम करेंगे या फावटी चाची ने इस बार ये किया है ना शंकर वो सूखी सुंगटा का स्टफिंग किया है ना नेक्स्ट टाइम और एक बार ना हम लोग कच्चा सुंगटा का करेंगे म्हणजे ये
किती म्हणतात अरे सुको घाल म्हणू मागीर ओलो घाल मग ड्राय नो बारीक प्रॉन्स म्हणजे ये घाल मग पण सुको नो जिथे जिथं- आता रिव्हरान गावतात असले म्हाका दिसले सुको घाल म्हणून. सुको नो सुको अरे, घाल बरं लागचे लागतलो, ना बरं लागतलो. पयला आता पळय बरं लागतलो. झाले एक स्टफिंग झाले फ्राय करून मागीर तुमका दाखयता आम्ही खातले तुमका दाखयता हांगा स्टफिंग सगळें रेडी हा ताका टूथपीक लावन दवरला आनी हांगासर कढाई दवरला कढाई म्हटल्यार फ्राय पॅन कशें दवरना हांवें नॉर्मल अशें कढाई टायपूच दवरला नाल्यार म्हाका नॉर्मल बारीक पॅन टायप घेतले न्हू हेजे धाकटे फ्राय करता ते म्हाका परत परत करचें पडटलें आनी 2 टायम सो जस्ट डीप फ्राय करचें ना बेश्टे शॅलो फ्राय करतले कवर करून दवरतले मातशें तितूनच ते मातशें बारीक तेलान तितून स्टीम जावनी सो हितून ऑयल घालता आनी करता कढाई म्हजी गरम जाली आनी 1 by 1 हे तातूंत सोडून दवरता सादारण जाले मोठे तेंडल्यो भशेन न्हू पूण तेंडली न्हू ह्यो पयलीं फ्रेंड्साक दुसरें कितें हांवें ते सुकें घाल मेळचें केरामनान ओलो घाल म्हणल्यार बरें जातलें अशें वयले बाब फुटफुट्टालें तेल सो हाका घालता आनी मातशें शॅलो फ्राय करता आनी कवर करून दवरता हांगासर हांवें दवरलेले स्टीम जावपाक मातशें स्टीम जाला आतां हेका न्हू मातशें नॉर्मल पॅनान मातशें फ्राय कशें करून घेता ऑलमोस्ट जाला खूब तितून ट्रान्सफर करून घेतला आतां नॉर्मल शॅलो फ्राय कशें ऑलरेडी ते जाला खूब सो बेश्टे शॅलो फ्राय आतां फ्राय करता हेका हे पळय हितून थोडे आहा सो हे बी मातशें तशें तितूनच फ्राय जालें की हितून जागो जायना म्हणून आनीक पावना सो जालें दोनी ऑलरेडी दवरान फ्राय करपाक अशें जालें की ऑलरेडी खूब जालें बेश्टें फ्राय करता मागीर आमी खावपाचें रेडी हितून बरें स्टफींग घातलें सो जालें आमचें डिनराचें मम्मी ऑलरेडी चपाती केला आनी कडी बिडी आहा ऑलमोस्ट जालें आनी कांय करना आतां चला हांव न्हावपाक वयता आनी व्लॉग्स खूब व्हडलो जातलो आसता सो हांगाच एंड करता चलो देन बाय बाय गुड नायट